Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. गोयन कोर्टान चल्ले चोरयेचें प्रकरण का नवें ना. गेल्या फावटी एका एडवोकेटान केल्ली चोरी गोयन बरीच घातली. तेतूंतली आतां एक न्यू केस सध्या आयला. 2019 अंजुना हांगा एक रेड पडली, तेतून 28 लाखाचो माल जप्त केल्लो. या मालान 3.5 लाख कॅश, ड्रग्स आणि 9.5 ग्राम्स गोल्ड असले. जानेवारी 2020 ते मार्च 2023 मेरेन हेजेर केस चालू असली. कोर्टान केस चालू असताना मदींच अशें कळ्ळें की हेतूंतले काही माल जो इन्व्हेस्टिगेशनाचो भाग आसलो हो नाच जालो. ह्या गजालीचे इन्व्हेस्टिगेशन जाले आणि अशें कळ्ळें की कोर्टांतलो क्लार्क सावळाराम महाले हेतून इन्वॉल्व असलो आणि आता सध्या तेजेर FIR लॉन्च जाला. ANCन 9 फेब्रुवारी 2019 दिसा हणजुणा एका घरार रेड मारून दोगांक अटक केली. त्या वेळार चरस, कोकेन, MDMA, 958 ग्राम भांगर, 3,470,000 रुपया कॅश धरून 28,30,470 रुपयांचो म्हालऐवज जप्त केल्लो. भांगर आणि कॅश उत्तर गोंय जिल्लो प्रधान न्यायालयाचे ताब्यात दिल्लो. 12 जानेवारी 2020 ते 20 मार्च 2023 ह्या काळात कॅश आणि भांगर तांचे ताब्यात आशिल्ले. आता कॅश भांगरात तफावत दिसूंक लागिल्ल्यान खात्याकडच्यान चौकशी सुरू जाल्या. चौकशेत क्लार्क सावळाराम महालेन गुड्डुलासांव केला म्हूण दिसून आयल्या उपरांत न्यायालयाचे मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यान पणजे पुलिशेंत कागाळ केली. ह्या कागाळीच्या आदाराचेर महाले आड गुन्यांव नोंद जाला. प्रुडंटा खातीर चेतन जोस.